नमस्कार सगळ्याक नातालांची परबी पळोवया प्रायम खबरो। गोंयभर नातालांचो मूड घरादारांनी नखेत्रां आनी क्रिसमस ट्रींचो सगळ्याक जगमगाट। मध्यानरात्री जालो येशूच्या जल्माचो सुवाळो। टुरिस्टांची गर्दी तेंगशेर, सुरक्षा कडक। काँग्रेस आणि भाजपा फुडारी मेळून आपले आड षडयंत्र करतात। लकीचे जबानीन कांयच जायना। लकीन गोंयांत येवन रोयाची वळख दाखोवची, रवी नायकाचे आव्हान। तिळारी धरणाचे उदक 2-4 दिसांत सोडटले। गोंयांत पावता म्हळ्यार वतले 8-10 दीस। साळ लाटंबरशांतली शेतां करपली। शेतकारांक तात्पुरते साळ न्हंयचे उदक। पर्रीकारान केली पळोवणी। बायलांवेले अत्याचार आळाबंद हाडपाक कडक कायदो जाय। भाजपाक जाय संसदेचे खासा सत्र। काँग्रेस तयार ना म्हूण स्मृती इराणीची युपीए सरकाराचेर टिका। दिल्ली आंदोलनाक गोंयकारांचेर रस्त्यार देवन तेंको। आणि दारगळे जावपा आशिल्ल्या स्पोर्ट्स सिटी खातीर केंद्रान दिल्ले पैसे तेन्नाचे गोंय सरकारान भलतेच कडेन कड्डिले। मुख्यमंत्र्यांचो आरोप। आता खबरो विस्तारान। सोमारा मध्यानराती सावन नाताळां सुरू जाली। पुराय गोंय नाताळां निमतान लखलखता। घरादारांनी नक्षत्रां, सजावट, गोठे आनी सगळ्या एकामेकाक तरेतरेची गोडशीं वाडटना दिसतात। मध्यानराती गोंयच्या क्रिस्तांव समाजान येशूच्या जल्माचो सुवाळो मनयलो। इगर्जेनी मिसां जालीं। टुरिस्टाची गर्दी तेंगशेर पावल्या। उत्सवाचे राती गोंयभर मुखेल इगर्जेच्या वाठारांनी सशस्त्र सुरक्षा दळांचे जवान दवरिल्ले। हो नाताळाचो उत्सव आतां सप्तकभर चलतलो। काँग्रेस आणि भाजपाचे फुडारी मेळून आपले आड षडयंत्र रचतात। लकीचे जबानीन कांयच जायना। लकीन गोंयांत येवचें आनी रॉय नायकाची वळख पटोवची अशें आव्हान गोंयचे आदले गृहमंत्री रवी नायकान दिला। ते खासा प्रुडंटा कडेन उलयताले। ही ड्रग्स कसली केस आनी कितें म्हणून हें ना। बेश्टेच हें जे राजकीय जे आसा पॉलिटिकल पार्टी माझी विरोधक जे आसात त्या विरोधकांनी ही खूब चळवळ सुरू केल्ली। हवेचो हें करून ही केस बेश्टीच नर्सरी एक हे मिडियाचेर क्रिएट केल्ले आसा। हेतून कांय तथ्य ना। जेन्ना सीबीआय इन्क्वायरी दिल्ले आसा तेन्ना केस जेन्ना बाकीचे लोक हितून लुडबुडपणे कित्याक करतात। ती लक्की फार्म हाऊस कितें तरी ते लकी 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 ती कोण ती कोणेच आमी पळोवना आनी रॉयनूय पळोवना। कोणे स्टेटमेंट खंय येतला आनी कोण व्यक्ती ती आतां कळटलें कशें कळटलें। ती व्यक्ती तीच व्यक्ती म्हणून केन्ना सिद्ध जातलें। ती व्यक्ती जेन्ना हांगा येवन ज्या मनशाक आयडेंटिफाय करतली
त्या तिका येवन आयडेंटिफाय करून अमकोच मनीस तो आनी होच तो हे करता म्हणून तेन्ना तें सिद्ध जातलें. म्हण तिका हाडूनय सीबीआय आनी त्या वेळेस तुम्ही पासीस करात आनी रावात. गडबड करपाची गरज ना. दुसऱ्याचें नांव बदनाम करपाचे प्रयत्न हे विरोधकांनी केल्ले आसा. हे मुद्दम तितून काँग्रेसीचे आसूं शकता आनी ऑपोजिशन BJP आसूं शकता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.